Hey everyone, recently we all saw the landslide story of a village in Talegaon called Orchel. This is a beautiful small village which now is living in fear because of this mud that is dumped right on top of the hill which caused the landslide. This is where it all began. Hill cutting permission, slope cutting. So no, show it on. It's supposed to be on site. It's supposed to be a board. Is running too board. Show us the hill cutting permission please. Show us right now. आणि तू जाणार बोर्ड मारपाचे हिंगा नियम आहा बोर्डार पंचायतीचे परमिशन सगळे आहा आय प्रॉमिस यू so see somebody see only if somebody wants to challenge against they need all those. That's why that compulsion is there. No, you have to put a board. माती कोण आहात तुम्ही माती घातला ती काटली का ती सांगतली ती मला मी काटलं सांगलेली ऐकता आणि पाऊस तर येतो तर माती सगळी सगळं जेवते सांगलेलं त्यांना आम्ही ऑलरेडी सांगलेलं सगळं माती. You all know that there is a red orange alert, no? You know that will rain. You know that there is loose mud over here. Mud will go down. And what is this? You want purposely dakhwela tumcha and God is watching everything. फर्स्ट टाइम रेडी आमच्या घरात उडवला फर्स्ट टाइम म्हणून खबर नाशिल्ली तुम्ही सगळी माती पयली कशी घातला ती किती सांगता युनिव्हर्सिटीच्या उदक खंय युनिव्हर्सिटीच्या उदक पायप खंय हांगा सोडला खंय आयका तेणी सांगला युनिव्हर्सिटीच्या उदक युनिव्हर्सिटीक आनी हांगा कित्याक प्रॉब्लम इतकें सांग म्हाका युनिव्हर्सिटीक आनी हांगा कित्याक प्रॉब्लम तुम्ही पळयना प्रॉब्लम जायत न्ही इंच्यानी आमकां बांदून दिवपाचें तो सांगता बापूश ना म्हयनोभर आनी कितें उरला सांग पळया कितले फाटी वचपाचें थिंगा ऑफिसार आज भाव वचोन येयलो ऑफिसार म्हाजो ना कोण थिंगा हांव तुमकां क्लियर सांगता सर दिस इज अ डिजास्टर मॅनेजमेंट दिस इज अ डिजास्टर वेटिंग टू हॅपन लॉस ऑफ लायफ अजूनही जावंक ना समजलो न्हू लॉस ऑफ लायफ जावंक ना आनी अजूनही इंजरी जावंक ना आतां तें चालू जालां ती आख्खी पळय माती आहा ती आख्खो दोंगर हिंगा सकलो येतलो सिमेंटाची घरां आसूं मातयेची घरां आसूं मातयेची घरां तर पयलींच वयतली सिमेंटाची घरां आहा जाल्यार मातशी उरतली आनी ती वयतली एक दोन दिसां ओके डिजास्टर हो जायत जाल्यार आमी तुमकां जबाबदार दितले कित्याक ते आमचें आयकना ही गेलेली तांकां सांगपाक ते आमकां परमिशनां दाखयता आनी हें दाखयता आनी तें दाखयना लँड फिलिंगाचें परमिशन तेंकोडे ना 17 हे पळय परमिशना 2008चो आहा त्या 70च्या नुसार तेणी बिल्डिंगां बांदल्या ती बांदल्या आतां कितें बांदता तेजी परमिशनां खूंय आहा बोर्ड लावंक जाय आसलो तेणी बोर्ड खूंय लायलेलो आहा परमिशनां आमकां दाखोवपाक डिजास्टर मॅनेजमेंट कम्स अंडर द रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहा बाबूजाक मेळोंक ती गेल्ली की नाका तुमी गेल्ली ना हूं एक म्हयनो ओके सो बट बिकॉज द मिनिस्टर इज नॉट देर बाकीचो एडमिनिस्ट्रेटीव डिपार्टमेंट चलना म्हणून आहा ना हांव तुमकां विचारता तुमी एडमिनिस्ट्रेटीव चलता न्हू बरें तर आमी म्हणून तुमकां फोन केला डायरेक्ट तुमकां सांगपाक हिंगा कोण मरो जाल्यार आमी तुमकां तुमी जबाबदार धरतली आत्ताच्या माती काडूंक लायता लावपाची तांकां जाता पळय तांकां कोर्टांनी पयशे आहा फाल्यां म्हणजे आमी राती मरपाची हे न्हिदपाची हुंय रातची मातशें माझो एकूच पॉयंट आहा if they have a license there are always conditions in the license that whenever they do certain work they have to take certain precautions especially if they are excavating the mud and keeping the mud over there where they know it will flow down the slope and they have built a retaining wall over there which is thus not even it is not a retaining wall it is a wall see आम्ही तुमकां आपयला you have to make a proper report and it is urgent and now that retaining wall I am a qualified engineer that's why I am telling you that retaining wall
doesn't have the strength to take the load of the mud that they are dumping over there. Then And Mati- you may verify from your own sources if I am telling wrong. ती माती पळय बोलल्या थिंगा I- इतलो I- बारीक एक I चिऱ्याचो stand to be corrected if I am एक wrong. चिऱ्याची ओंड But बांधल्या थिंगा that precaution आणि has to आख्खी be माती taken. आता तेजेर आणि तेज्या see, त्या whether they have license or they त्या don't have ओंडीचेर the- पेज येयल्या they don't have the license, they ते आम्ही don't have उलयना. the right to put people's life at risk. That's why it's your responsibility now, since they are not taking any precautions, after the people have informed them, they have not taken any precautions. So it's now your turn to take action so that people's lives are not harmed. डेप्युटी कलेक्टर सर हांव कितें म्हणटा इट इज 8:30 रायट नाव 7:30 7:30 वाजल्या आतां पावस रातचो येतलो येवन जाल्यार ते आमी नको हो म्हणटा रुई म्हणटा पळय तशें सारकें न्ही इतली वोंड बांदल्या आमी तुका व्हिडिओ दाखयता जाल्यार वयर व्हरोन पत्तुनात 4 एक इट घालून तेणें वोंड बांदल्या ती फकत माती थांबोवपाची इट्स नॉट अ रिटेनिंग वॉल टेक्निकली इट्स नॉट अ रिटेनिंग इट्स जस्ट अ वॉल टू होल्ड द मड ती आतां आख्खी मातीचो पेज तेजेर येयला आनी मातसो पावस येयला ऍट अ ब्रेकिंग पॉयंट एक ब्रेकिंग पॉयंट आसलेल्यान ते एकूच पार्ट लोटान सारकें देंवतलें सोंपला आनी मागीर कोणाचो जीव वयतलो अँड बेजसांव जातलें हिंगा सो वी वॉन्ट प्रिकॉशन्स टू टेक इन रायट नाव ओके नॉट टुमॉरो मॉर्निंग कलेक्टर सर थैंक यू तेरा फोन लग रहा है कि नहीं लग रहा है गाडी आली पाहू ना असा ए तेरे को जो काम पे रखा है उसको फोन लगा त्यांना इश्यू हा आणि प्रॉब्लेम ना किती बाबा झाला कित्याक फोन करता ही ना सरपंच ना पंच मेंबर ना कोण येला कोण अजूनपासून येऊंक नाही ना कोण येणार ऑर्चला हात हावपारूच नाही असं कोणाक. हांगा लोक अडचणीच्या लोकांक होको ना आमच्या लोकांक आमच्या लोकांक होको ना त्या दुसऱ्या वाड्यात ऑर्डशा लेखन कोण होपाना ऑर्डशा लेखन जरा होपात कोणाक होको ना तो लोक होपाना कोणाक पुलिसां पासून जालें सल्ल्या आपयल्या D15 आहा तें जेवण दितली ती आमकां जेवण करता तर जेवण करता बिर्याणी बीन करता ते आमकां आमचे पाय सामके हे जावंक लागले तोंडीन सकाळच्या आमी येवन इतल्यान भिजले सारकी हे पळय सगळं आम सगळे पाय भिजता मॅडम तो होय आसा उठता सकाळ उठून हे जाता मग तो मरून देऊ दिला थंयसर बरेर गेलो आमचो तांकां पडोंकूच ना लोकांचे ना पडोंक ना त्या इतली बंगल्यार रावता माती न्ही इतली माती काढून हांगा hill रावता cutting हांगा केला रावता रावता तो मिरामारूय रावता मिरामारूय तेजो बंगलो आहा हुंय बंगला आसूं आमकां काय ना पूण तूं बात सर न्हू आमच्या घरा येवन पळय कितें जालां तें घरांनी खबर जालें न्हू हें जावपाचें म्हणून No, he is free to record. He is free to record. He is free to record. Anything. Keep it down. Keep it down. हाथ लगेगा ना? I'm telling you, you are going to see what it is. You can't take it away. I'm telling you, don't record me. Don't record me. Don't record me. Don't. Record करतो किती आहे? Record कोणतं काम सांगा? And Jennifer, why did you push me? Why did you push me? What did I do to you? Don't talk. Why did you push me? Why did you push me, Jennifer? What did I do? I didn't even touch you. I didn't even say anything to you. Why did you push me? Why did you push me? Why did you push me? Why? Did I? कोण आपण आपका? कोण आपण? आम्ही trouble करतो कोण नेला आम्ही? Give them accommodation. You are pushing me, Jennifer. 1 minute. How dare you? कसले आमची MLA push करता? Huh? No respect. Being a woman, no respect. Bloody hell. You're an MLA. Is असली MLA? Push केला आणि किती केला रे? You push me is the main thing. Why did you raise your hands on me, Jennifer? Why did you raise your hand? Obviously, then why did you touch me, man? Why did you touch me? How dare she touches me, man? So what is she, an MLA of Taliga?
Bloody people's houses, every year Orchel is having problems over here. Every time. Now the Gulam, who gave permission for this? Who has given permission to Sadiq Sheikh? Janifa. What has permission dila? NGPDA chairperson is. Innan permission dila. NGPDA chairperson is. I'm not talking to you. We are full right. How does he push the citizen? Bloody hell. Osli Muniz? Kuch kala mata? I spoke to Ronnie. God. So he organized so Tenduri there. Okay. So I came down because I saw his car. I didn't see you in the car. I saw his car. I saw his car. I came straight up to him and I asked him, Ronnie Ila, Tenka Garam Dupa. So I am asking him that. He said he's handling it. Iron Man stood up the side. I am not handle kortam. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.